अवकाळी पावसान राती आख्ख्या गोंयांत खवदळ घातलो. गडगड जगला आणि वाऱ्या सयत आयिल्ल्या पावसाक लागून बऱ्याच लोकांक त्रास जालो. दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत झाडां मोडून कोणाची लायट ना तर कोणाच्या घरांचेर झाडां पडिल्ल्यान लुकसाण जाल्ले दिसून येयले. कांय वाठारांत झाडां मोडून रस्त्यार पडिल्ल्यान बरोच वेळ लोक आडकून उरले. झाडां विजेच्या खांबार पडिल्ल्यान खांबे रस्त्यार कोसळ्ळ्यात. वेगान व्हांवपी वाऱ्यान एका रातयेंत गोंयकारांच्या काळजांत भंय निर्माण केलो. काल राती उसरां काम करून घरा वचपी लोकांक वाटेर गाडयो थारावन रावचे पडले. वेगवान व्हांवपी वाऱ्याकडेन खेळाचे परस वाटेर थारावून पावस कमी जावपाची वाट लोकांनी पळयली. बऱ्याच उसरां मेरेन गडगडा सयत पावसान मध्यान राती हळू हळू थाऱ्यार येवन पावस कमी जालो.